दीस आयतार, जानेवारीची 18 तारीख 2026. साध्या काळाचो दुसरो आयतार. पयलें वाचप इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 49, वोळ 3 आनी वोळ 5 तावन 6 पर्यंत. सर्वेस्परान म्हाका म्हळें, इस्रायेला, तूं म्हजो सेवक, तुजे उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण आतां सर्वेस्पर उलयला, जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल परजेक ताचे पसत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत आकारलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवच आतां म्हजें बोळ. ताणें म्हळें, फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्दार करूंक आनी इस्रायेलाच्या उरलेल्या लोकांक फाटीं हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजी सडवणू पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडक्कार. कीर्तन 40, 2, 4, 7, 8, 8, 9, 10, 8a आनी 9a. श्लोक. आबले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आशेवन सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतलो. ताणें म्हजेर बागोवन दिश्ट घाली, म्हज्या उल्याक कान दिले. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घालां, आमच्या देवाचें कीर्तन तें. श्लोक. आबले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. यज्ञ आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलयो तुवें मागोंक नाय, तेन्ना आबले हांव येता म्हळें हांवें. श्लोक. आबले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. शास्त्रांच्या ग्रंथ कवळ्यांत म्हजे विशीं सांगिल्लें आसा. देवा म्हज्या, तुजी खुशी करूंक म्हाका संतोश. तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रोंबून आसा. श्लोक. आबले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. तुजे सडवणेची बरी खबर व्हडले सभेंत हांवें परगट केल्या. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरें जाणाय सर्वेस्परा. श्लोक. आबले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. दुसरें वाचप. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप, अध्याय 1, वोळ 1 तावन 3 पर्यंत. भावा भयणीनो, देवाचे खुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावंक आपयला त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्थेनिसान कोरिंथांत असलेल्या देवाच्या पवित्र सभेक, म्हणजे जेजू सवें पवित्र जाल्ल्यांक आनी सर्व सुवातांनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें, तांच्या आनी आमच्या धन्याचें नांव उलो मारतल्या सगळ्यांक सांगता आपणाचो लोक जावंक आपयल्यांत तांकां बरोवचें. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाबो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडक्कार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो. आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक, म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 1, वोळ 29 तावन 34 पर्यंत. दुसऱ्या दिसा आपणासरशीं येतल्या जेजूक पळोवन जुआन म्हळें, पळया देवाची शेळी,
संवसाराचे पाप काडटा ती म्हजे उपरांत येता एकलो तो म्हजे आदीं आसलेलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्थान घेता म्हणून हांवें म्हणलेलें तें हाचेच विशयांत. तो कोण म्हणून हांव उंच नेणा आसलो, पूण ताका इस्रायेलाक उगडापो करचे खातीर उदकांत स्नान दिवंक हांव आयलां. आनी उपरांत ती साक्ष दिवन तो म्हणालो, पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपार सर्गींत हांव देंवलेलो आनी ताचे वयर रावलेलो हांवें देखलो. तो कोण म्हणून हांव नेणा आसलो, पूण जाचेर पवित्र आत्मो देंवलेलो आनी रावलेलो तूं देखतलोय, तसो पवित्र आत्म्यान स्नान दिता तो म्हणून म्हाका उदकांत स्नान दिवंक धाडलेल्यान म्हाका सांगलें. हांवें तें देखलें आनी होस्सो देवाचो पूत म्हणून हांव साक्ष दितां. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयचे सुवार्तेंत एक म्हत्वाचें दृश्य आमी देखता. आपणा सरशी येतल्या जेजूक पळोवन जो म्हणटा, पळया देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. म्हजे उपरांत येता एकलो तो म्हजे आदीं आसलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्थान घेता. अशें जो हांव लोकांक जेजूची वळख करून दिता. आदल्या करारांत देवान केल्ली बासवणी नव्या सल्ल्यांत पूर्ण जावची आमचे सुवार्तेंत आमकां वाचूंक मेळटा. देवाच्या उतरांक खालतीमान घालन अब्राहम आपल्या पुताक बली भेटोवंक वतना बापाय लागीं बली भेटोवची शेळी खंय आसा म्हणून विचारतना अब्राहम देव तलास करून दितलो म्हणली अर्थाबरी जाप दिता. आयचे सुवार्तेंत स्नानीक जुआंव जेजूक दाखोवन पळया देवाची शेळी, संवसाराचे पाप काडटा ती म्हणटा. अशें अब्राहमाची बासवणी जेजू थंय संपूर्ण जाता. पातकाचें फारीकपण जावन जशें एके शेळयेक भेटयतात तशें जेजू नव्या कराराची देवाची शेळी जावन मनशा पातका खातीर केल्ल्या सॅक्रिफिसाक कितें पाटी आमी दिवयेत. आमी हेरांच्या गरजांक स्पंदन करतना, आमचीं तालेंतां हेरां थंय वांटून घेतना आमी देवाक मानता तसलीं जातल्या.